सगळ्यांक नमस्कार। हांव अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनाक स्वागत। आज एक भारी सिंपल सार घेवन आयल्या। हे सारा स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हाका टोमॅटो घालचना, दाळ शिजेलेली घालचना, भारी सिंपल तितले टेस्टी। पियाव लसूण कसले घालचना। आता हांव 1 चमचे नारळेल तेलांक हून केले, ताका 1 चमचे तोरी दाळी आनी 1 चमचे कोथंबरी, 1/4 चमचे जिरे आनी 2-3 बेडगी मिरसांग, 2 गांवची मिरसांग घाल्ल्यानी लायक करून भाजले। ते समाज गोल्डन कलर येतना ताका 1 चमचे सोय घाले। हे एक 6-7 जनांक घेवचे तितले पावती सारू। एक 8 जनांना घेवेत म्हूण येता तितले घेवेत हो सारू, तितले जाता क्वांटिटी। पण हाका टोमॅटो ना कसले ना ते आमगेले सारा भाजून घमघमा परंबळीच भाजून रेडी जाले। ताका चिंचांब आनी मीठ, चिंचांब पळयलें न्हू तुमी कितले घालना म्हूण सांगून। समज एक चिकी सान आवळा तितले चिंचांब घाला। आता ते पुराय घाल्ल्यानी लायक नय वाट्टून घेतला हांवें, लायक स्मूथ पेस्ट करका। ते पेस्ट एक आयदना भितर काडले आनी ते मिक्सराचे आयदन धुवन ताका जावका दिलेले तितले उदक घाले। आमकां कितले जावका दाट पातळ आमगेले इश्ट ते जाल्यार सारू म्हळ्यार तेन्ना पातळ आसूं का न्हय। ताका एक गोड्डा कुडको सान एक गोड्डा कुडको घाला हांवें, कळूनच मायल्ड गोडसाण येवका आनी मीठ, सार गोड आनी मीठ। आतां न्ही अक्काची कतकत येवका जाल्यार हिची कोथंबरी पालो घालका। आतां कोथंबरी पालो समेत गोड मीठ घालून हे लायक खतखत येवका पळयाचे। सुरवे व्हड उजार खतखताचे आनी सिम कोन्न सोडचे। सिम कोन्न सम खतखत येवका। काही ते मसाला अरवटाण सोय म्हणल्यार हे खतखत येतना ते वता। ते पुरो ताजे ते मसाला ते अरवटाण पुरा वचून सान उजारी लायक करून खतखत येवका। हे खतखत येतनाच पळयाची सगळे घरां भितर घम 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 पोरंबोळेचे सूर जाता। तितले सिंपल असो सारू आनी तितले भारी टेस्टी। एक सार असले जाल्यार जेवच्याक घेता फस्ट हांव व्हड उजो केल्लो, मागीर सान कोरून सान उजारी खतखत आयले। सान उजार खतखत येयले तरी आतां हे ऑफ करचे आनी आमकां वरला एक फण्ण मात्र। हे सारा वटू विंगड कसले रांदय जावका म्हूण ना। एक 2 ओडकी एक पापड जो असल्यार जाता तितले पाव तितले टेस्टी हो सारू। आतां एक फण्ण घालया हाका हांव। आतां तेल तापयता, तेला भितर करबेवू, सासम, जिरे, हिंगा पिट्टी इतले बग घालचे आसचे। करबेवू, सासम, जिरे, एक अर्ध चमचे सासम, 1 पिंच जिरे, करबेवू आनी हिंगा पिट्टी घालतना घमघम फण्ण घालून हो सार बंद करून दवरता। लसूण ज्या उका म्हूण इश्ट आशिल्ले जनान हाजे वट 2 लसणे बैचेंचूनय घाल येता, तेवे लायक जाता। बट अशीच भारी रुची। आतां पळय हांव सार घेवन हुनू सार सुरयशीत घेवन जेवणा बसता पळयाचे सार वाडटना तोंडा उद्दा येतना तुमी पुरो जन करून पळयाची। सगळ्यांक इश्ट जाता हो सारू। धन्यवाद।